आजी दनपारा केणे फोडी कालची दाळी ताय आणि एक तवशे कोसुंबरी हे पुरा आसिल निमिती गड्द जेवण दल्ले पाटबोन जेवण केली आणि एक गड न्हिदली आतुटोनू घरा काम करून एकलोट चा पिऊन भायर पडली म्हाका घरा बसक भारी बेजार दिसता कोणालक पुणी पट्टंग मारनी जाल्यार म्हाका खाल्लेली जीर ना ते सावित्रकल घरा वचून उल्लोच्या बसया म्हणरी ती वे म्हाका काम लावचक पळयता आनी 2-3 दिसू तिगेल घरा दिकंतू हांव मात्ते घालना तिका घरा कामा कोणे मेळ्ळी म्हूण कळ्ळें रे मागीर हांव पट्टंग मारूं वता आतां हांव कोणा लागीं पट्टंग मारचे हो 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 पेद्द सीना कसं की काम करतस मू हां हागे लागी पट्टंग मारयेत सुरवेरी पेद्द कसन उल्लोका कसन सोडका म्हूण कळना हां हां करेक्ट हागे लागी त्या विशय उलयत काली सावित्रकन एक विषय सांगिले कस्तुरील बामणाक खंयकी कामां सेरसिले म्हणून ती बद्द सांगना म्हूण म्हाका गोतस विषय कसं म्हूण कळ्ळी नवे हां हागे लागी निमगिता हो जी करेक्ट तोंड सोडता हां हागे लागी पट्टंग मारता हांव इतें चा केला हांवें पिवन तरी काम मुखारसी येते भितर येता हो कस्तुरी घरांत तसवे आनी केला एकदम हिगे लागी उल्लन तोंड सोडयता तशी प्रसुलबाक ही तोंड सोडतल नाही त्या सावित्र कलवैरी कसं पुणी सांगलं रे ही आपापी तोंड सोडता म्हाका सांगवे हे ट्रिक्स हो कस्तुरी घरांत तो असवे हो ही आयली वे आता वग्गी हंग दुखून जुर्का हांवें हां उलयत तसं ही सीधा भितर गेल मू कितलो हंकार हिका हां ती भितर गेला कसन धरले सीनस मू तागे लागी उलयता कस्तुरी भितर येवचक हातपाय पुरागली इदला गो हंगाच हात धुंगे नाइलो हंगा चा हांडी दैत्वे हो पूर्णिमाक्का आमगेल घरा कैलीन तुवे हाँ भारी खुशी दल्ले येयती बैसती हां बसते रे कस्तुरी भायर येवो तिगे लागू लयता बसता तू कसन रे हंग काम करतस कंचकी हॉटेलांत काम करतसील म्हणू सावित्रकन सांगील म्हण कितें लाबा तेवे म्हाका सुब्राय मम्मान हॉटेला कामा सेरसिलेले दलरी म्हाका समची संबोळ दीनी नहीं तुमको भीतर वचून चा पियत म्हणल नवे कस्तुरी पौर्णिमा कैल्या गो ती म्हाका कसन की निमगीत आसिली हांव ताका उत्तर दित आसिले पुर्ती उत्तर सांगून येता दैतवे पौर्णिमाक लागा उलयत म्हणटा तुम्ही भितर वचती चा पियेती चा मागीर थंड जाल्या रे पिवचक लायक जायना वचून पियेती हांव उलयता आणि पौर्णिमाक का पौर्णिमाक वे ती चा पिवन येवन आसता बा आमगेल घरांत आनी ती तशी चा पियना तुम्ही पिवन येती चा निवनत कडे रे अबा बाबा कशी उलयत पळ ही पमनाल तोंड सोडयत की म्हूण भिवन वगोगी भायर जावन येयल्या नाजाल्यार येत सिल्वे ही आनी कस्तुरी आज खंय कामा वच्चे न्ही गो कामा गेल्ले पौर्णिमाका काम ओगी जाल्ले तशें दोन घरा आयली आतां येईल मात्र भितर येवन हातपाय तोंड धुवन चा केल्ले मागीर थंड जात म्हूण हांव पिवन हांका पिवच्याक भितर पेटयल्ले आनी तूं येत हांगा कसन विशेश विशेष म्हूण कसन ना गो कस्तुरी आशींची घरा बैसून एक नमने उगणी गो ताकाची कोणाला पुणी उलया म्हूण लेखले अशी येतना सीन दिसले नवे तशी जी उलोवन चा म्हूण आयिल हांव तितलेंची आनी आनी कसं रंदप केलेल गो आजे आमगेल तसल दुर्बळेल घरांत कसन स्पेशल असतं पौर्णिमाका हांव टोमॅटो सार केल्ले आनी पयर म्हाका वनमालकन चारी हप्पोळनी दिल्लेले तांची तळ्ळे तितल्यांची रातीकय तांची आस म्हाका राबून पाय्ये दुखेत सायबिणी थंय बैसून उलय हांवें
बैस उलोचक वे हां म्हाका मस्त म्हणू उलोचक टाईम ना पूण म्हाका बेजार कोण घेनाका म्हाका थोडें काम आसा आनी च्या पिवन येत तरी हांव आनी हन्नी हितल्यान थोडें काम करया म्हणू आत्ता छंग दुखून उसळी म्हणजे कितले छंद कोण सांगतास पळय म्हाका गोत ना वे हांव आजी हिगेल तोंड सोडे नशिवत्तल वे ना गो चड वेळ काही उलत ना गो म्हाका काही घरांत काम आसा आनी थोडे वेळ गेल्यार मिगेल चेडू घरा येतात न्ही गो मिगेल पुत्ताकन तूं हांव घरा ना म्हळ्यार ताका दय्या ना गो ताण भितर येता नेद्राक हांवच कपळ ताका ना म्हळ्यार किरांटून रडत गो तो वय्या बा चेडूवन घरा येतना आवसून येद्रा आसका चेडू असा कान दुखून आवसू सोण असतात नवे तांक घरा येल कुडले आवसू पळयनी जाल्यार बेजार जाता वय वय तूं तितले भितर वतली नवे तशें जाल्यार पयस हाडना हांवें थोडे वेळ बसता भितर बसया की वते जगलीर बसया यो भितर आनी कसले गो हांगा भायर बसया वारेक थंड आसता इत्ती गो तुगेल बामून घरान तू असं हंगा कसं की काम करतेसील मू काही कामा वच्चे नव्हे तो हां त्यांनी काम करच्याक रेडी आसा ती हांवेंची नाक्क म्हणले खंय खंय कामां वच्चे कोणे कसने म्हणचे हें पुरा नाका घरा बगलेन तुज कसने काम करा ती हांगा कसने संपादन केल्यार सई म्हणू हांव तांकां सांगिले हां म्हणल्यार तूं कामा खंय वच्चे नव्हे जिवेनाक दवतीतले उत्पत्ती हंग मेळटा गो जीवन येदव तितले उत्पत्ती हंगा मेळटसील जाल्यार हांव कसलेक दुसरे कडेन कामां वतसीली तशी न्हय बा हंगाची घरा मागशीची जाग आसना थोडे तरकारी निवळून घेतल्यार अंगडेनी दिवयत नवे म्हण तितल्यांची हो तुम्ही तरकारी वचपाक प्लॅन करतासत गो भारी लायक जाल गो भारी लायक जाले आमकां न्ही पुरा फ्रेश तरकारी मेळटा उणे मालक दिता नवे तूं ते कसें की गादेस मुत शिदल तू सांगचे आनी के बी घालनी जाड दायनी तरकारी दायनी तितले भितरी तू मोल्लाक निमगितस मू तशी नाही गो कस्तुरी तू आमगेलीत नवे ताका तू फुडें सांगिले तू तशी पुरा कर ना दुसरें म्हणके न्ही मोस करतल न्ही चड मोलाक दितल न्ही तुका काय तुडवा अशें म्हण ना बा जीवन एक म्हण तूं करता जाल्यार अशीच एक सांगची नवे ताका तू फुडें सांगिल तितल्यांची हांव मात्र पळय तुगेल खयम्म गिराकी कांय हेच्यान काणा कितें हांव आसा हांव तरकारी घेत गो तुगे लेगीत तरकारी घेवचे आनी दुसऱ्यांकय सांगता कस्तुरी लेगीत तरकारी घे म्हण दायतवे दायत पूर्णिमाका म्हाका तू उलोच ऐकून भारी खुशी जाले तरकारी दळलेल कालाक नवे पळोवया आत्तां कसले केच्चने आनी चेडू तुगेल बामून पुरो आराम नवे हां तांणी पुरो आराम आसत गो म्हाका घरा बसून उगणी म्हळ्यार उगण येयल गो ताका तुगेले गुल्लोन च्या म्हण आयली पयली सावित्राक एक विशय सांगली गो न्ही हांव नमगनी जाल्यार तुगेल विशय नवे तुगे लागीं निमगुया म्हणू आयल गो हांव सावित्राक बरी फटींग म्हणू गोतस नवे सगळ्यांकय गोतस तिगेल उत्तर हांव नमगना बा तूं तशें न्ही लेखू नाका तिगेल उत्तर नमगून निमगूच्या आयल्या म्हूण लेखू नाका शिन्नूल वेरी कसं की सांगली गो म्हाका बरी बेजार जाले पाप तो सिन्नू चिके पेद्द म्हण सोडल्यार कामा चोर न्ही बा भारी लायक काम करता तो गोतस तू कसं की सांबाळ दिवका म्हणून घलाट केल खंय मू न्ही म्हाका तुगेल वेळ नंबिकेस गो तू तसल न्ही म्हणून तर सावित्रकन सांगले नवे तशें तो निमगूच्या येईल हांव हो तू हें पुरो निमगूच्या येईल वे हां आनी काम केला की सोडला की तांणी सांबाळ दिला की सोडला की सुब्राय मामान कसं केलें हें पुरा देवा गोतच पूर्णिमाका वयर बसील देव पळोवन तांक कस कसं दिवका की ते दिवन दिता म्हाका ताजे बगी पुरो आलोचन ना त्या पुरा सोण सोडला हांवें दल्लेल दावन गेले आतां हांव आनी हन्नी हांगा कसने काम करया म्हूण प्लॅन करता सती तितल्यांची त्या पुरा कसले उरलोचे पूर्णिमाका वय गो तू सांगचे करेक्ट आम्ही त्या प्रकेत करून उलोचनच जाल्यार आम्ही एक गावन तुल न्ही गो एकलेल कष्ट एकले दाव का न्ही गो तशी धावन गो हांव निमगिलेल तितल्यांची वत्ताय ना जाल्यार सावित्रकन सांगिलस पळय ते म्हाका भारी बेजार जाल गो
నమ్గెలే సిన్ను చికి పెద్ద షపూరో దలరి కామ చోర్నయ్య బా మక్కొత్తಸ ಸುಮಾರು ಕಡೆಂತು ತಾನು ಕಾಮ್ ಕೊಚ್ಚ ಪಳೆಲ ಬಾ ತಗ್ಗಿಲ್ ವೈರೀತಿ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ ಹಶಿಪುರ ಉಲ್ಲತ್ ಮುಗೋ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ದಲ್ಗೋ ತಕಾಚಿ ತುಗಲಗಿ ಯಶಿ ನಿಮ್ಗುನ ಚಮಣ ಇಲ್ತಿತ್ಲೇಜ್ಗೋ ಮಕ್ಕ ದುಸ್ರೆಲ್ पंचायतीक प्रायकूचे उलोचे म्हळ्यार इश्ट ना गो तू कसं की आमगेली म्हणू निमगुचा इल्तितलेच गो वई वई म्हाका तू कसली सावित्र कंचना मनेची सुब्राय माम कसलो पूरा ಗೊತ್ತಸ बा तू आणि सावित्रक बारी बेस्ट फ्रेंड मू कितनाय पट्टंग मारता असतात मू अय्यो बेस्ट फ्रेंड गिस्ट फ्रेंड म्हण कसने ना गो लागगी घरांत आसनवे म्हण उल्लोच गो तितलेंची बदल सांगका म्हळ्यार म्हाका तिगेले उल्लोचक एक चूर इश्ट ना गो तिगेले दोळ चुकोंगे न्हू हे कಡೆ येवका म्हण पडयत गो ती पळोवन सोडता पळयल मागीर आपयता आपेल तेन्ना हांव वचून इदला समजायना नवे तशी जावन थंय बैसून हांव उल्लोच गो तितलेंची म्हाका तिगेल गुणी एक चुरू लागना गो केन्ना पळय ಹೊಡ್ಡಸ್ತಿ ಕೂಚ್ಚಂಗೆ ತಸ್ತ ಗೋ ತೈಕೂಚ್ म्हळ्यार म्हाका नज्जे पळय म्हाका तुगेल म्हणके सिंपल आसिल जन म्हळ्यार भारी इश्ट गो वय वय तुका सिंपल अशें म्हळ्यार भारी इश्ट नवे वय गो मनुष्य केन्नाय सिंपल जावन आसका तुगेल बेस्ट फ्रेंड वनमाल पळय कितले सिंपल जावन आसता वनमालाक सोडी ती बेस्ट बायल मनीशी म्हाकांतू ती काशा बहिणी केल्लेवरी करता ती म्हळ्यार म्हाका भारी इश्ट ओ हो हो ती मात तुका इश्ट वे हांव इश्ट ना वे तुका तशी न्हय पूर्णिमाका एक गांवांत तसले मागीर पुरा जन इश्ट जाल्यार आमगेले सूख कश्टाक जाताल म्हण आसतात पळय तांची केची चड इश्ट आसता ती तितल्यांची आनी हांव कामा वता पूर्णिमाका बेजार कोन्न घेनाका हांव येवन इतलो वेळ जाले एक गोट कापिकी चाकी कोण दिवया म्हण आसकी पळय म्हाका शीची बाबायरी पेटोचेरी आस कोण जावका हिगेल कापी पूर्णिमाका हान्नी एकली काम करता सती हांव एकचूर भितर वता इथें तूं हांगा बैस होडना इगडे बैस हांव हांगा कसं काम कोरका म्हण सांगून वापस येत हांगा ना गो म्हाका वेळ जाले हांवें न्ही घरा वता गो